नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे होकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेता आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। नोयबाग पेडण्या रेवेच्या व्यवसायातल्यान फारपेट 2 कामगार गंभीर जखमी, उपचारा खातीर केल्या जीएमसीत भरती। आडवेळ्या पावसाक लागून साश्टीच्या पारंपारीक व्यवसायांक बसला फटको। शेतकार, नुस्तेकार तशेंच पर्यटन व्यवसायात आशिल्ल्यांचेर आयला आर्थीक संकश्ट। मोरी पुलाच्या दुरुस्तेच्या कामाक लागून पुलावेल्यान अवजड वाहनांची येरादारी केल्या बंद। 2 नोव्हेंबरा उपरांत अवजड वाहनांची येरादारी खातीर पूल उक्तो जावपाची आसा शक्यताय, सुत्रांची माहिती। नोकर भरती प्रक्रियेत मराठी विषय वगळिल्ल्यान वाळपय मराठी मोगींचो निषेध। मराठीक राजभाशेचो दर्जो मेळना तो मेरेन रावचे ना वग्गी, मराठी मोगींची शिटकावणी। 20% दरवाढ केल्या ती फक्त उद्देगांक, सर्वसामान्य लोकांक न्ही, मंत्री सुदीन ढवळीकरांचे स्पश्टीकरण। लायटीचो कशाय कसो वापर करप्यांक फारीक करचे पडटले म्हणून सुदीनच उलयल्लो, आता म्हणटा तोमी नवेच। आणि म्हजें घर येवजण फक्त भायल्या लोकांक, गोंयकारांक म्हजें घर येवजणेचो कसलोच ना फायदो, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायचो आरोप। आता खबरो विस्तारान। नोयबाग पेडण्या रेवेच्या व्यवसायात जाल्ल्या वादांतल्यान फारपेट जालो। या फारपेटीत रमेश पासवान आणि लाल बहादूर गोंड हे 2 कामगार गंभीर जखमी जाले। एकाच्या हातांतल्यान तर दुसऱ्याच्या मानेंतल्यान गुळी आरपार गेली। दोनूय जखमी कामगारांचेर सध्या जीएमसीत उपचार सुरू आसा। हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। पेडणे म्हालांतल्यान उगवे पोरसकडे न्हंयच्या वाठारात तेरेखोल नदीच्या देगेक राती गोळीबार जाल्लो अशी खबर मेळ्ळ्या आणि तातूंतल्यान रमेश पासवान आणि लाल बहादूर गोंड हे 2 कामगार बरेच जखमी जाल्या। एका कामगाराच्या हातातून तर दुसऱ्या मानेंतल्यान गोळी गेल्ली आसा आणि तांचेर उपचार सध्या बांबोळे हॉस्पिटलांत सुरू आसात। ह्या विशयी पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांच्याकडे संपर्क साधलो असता एक्झॅक्टली खंयचे प्लेसीर गोळीबार जाला आणि कित्या खातीर गोळीबार जाला हे अजून मेरेन कळोंक ना। जो मेरेन जे जखमी 2 कामगार बांबोळे हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात, एकातल्या जी गोळी लागलेली ती गोळी काढलेली आसा, त्या उपरांत तो स्टेटमेंट दितलो। त्या उपरांत नक्की कित्या खातीर आणि कोणी गोळीबार केलो हाचो उलगडो जावपाची शक्यताय आसा। पेडणे पोलीस तपास करीत आसा। हांगासर आमी पळयता तेरेखोल न्हंयन व्हडा प्रमाणान रेंव काडटना कामगार जे असतात ते कामगार आपल्या पोटा खातीर येतात, पूण काही जाणांचो रेंव काडपाक विरोध आसा आणि तातूंत उगवे वाठारांतले जे शेतकार भाव आसात, बागायतदार भाव आसात, ते म्हणटात सदांच आमच्या वाठारांत रेंव काडूंक नाका, हेरांचे आमकां पडलेली ना। पूण हो गोळीबार जाला तो रेंव काडपाच्या हेतूंतल्यान जाला की आनी कित्या खातीर जाला, की हे कामगार आनी खंय वयताले हो शोध सध्या पोलीस घेत आसा। पूण लोकां मदीं एक भीतीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा। सरकारान हाची बेगोबेग दखल घेवन जे कोण गुन्हेगार आसतले तांकां शासन करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर। राज्यात सुरू आशिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून साश्टीच्या पारंपारीक व्यवसायांक फटको बसला। पावसाक लागून शेतां आडवी जाल्यात, देखून शेतकारांक व्हड लुकसाण जाला। ते भायर नुस्तेमारी तशेंच पर्यटन व्यवसायांचेरूय संकश्ट आयला। पळयात पुढे बातमी। आडवेळ्या पावसाक लागून साश्टीच्या पारंपारीक व्यवसायांक फटको बसला। शेतां, नुस्तेमारी तशेंच पर्यटन क्षेत्रांक मोठो फटको बसला। आडवेळ्या पावसाक लागून शेतकारांची शेतां आडवी जाल्यात, ताका लागून शेतकारांक व्हड लुकसाण जाला। तशेंच फाटले कांय दीस आशिल्ल्या वायट हवामानाक लागून नुस्तेमारी बोटी दर्यांत वचना, ताका लागून नुस्तेकारांचेरूय हावळ आयल्या। दर्यादेग वाठार पर्यटना खातीर म्हत्वाचे आसता, मात पावसाक लागून पर्यटन व्यवसायाकूय फटको बसला अशें कळटा। दर्यादेगेर उदका खेळ बंद जाल्यात, देखून ह्या व्यवसायाचेर निबून आशिल्ल्यांचेर आर्थीक संकश्ट आयला अशें थळावे सांगतात। 8 दीस जाले म्हणल्यार कांय ना, सारकें वारो ही बोट बंद आनी रापणे बंद आनी बोट बंद मारवडी सुमा माने
हिंगा येतो हे थोडी हे पातिको आहे उन्हा म्हणा ती 8.5 लोक आहे आता आणि बोटीचे आहे वडीच लोक कुठले म्हणतात आणि काय ना नादळ्यात मग पहिले चड म्हणटालो वार तायट हा तेडी 8 दीस 8-9 दीस बोट बंद होते सांगतालो आमदार आम जेवण आहार आम्ही दिताय न्हू सगळे पिकाबा हाडपा पडटाय हे थोडे जेवण ना आमगेले तेंगे कोणता काय ना सगळे आमगेले आम लुकसाण सारखं थोडे लुकसाण जाल्लो सगळ्याटी लुकसाण मेळ्ळें जाल्यार सगळ्याटी आतां ना मेळ्ळ्यार काय ना झिरो म्हणटालो सगळे 1 तारीख कोणाचे येता मॅसेज आमच्या टायमार बंद बी जावपा वार आनी ते चोयत आसताय मोबायलाचेर चोयत आसता आनी बोट चड भायर येताय थोडे भायर येताय थोडे म्हळ्यार रावनाय आम देगी म्हळ्यार बोटीन 2 आमगेली आमगे 1,500 मिटराची 2,000 मिटराची तेश पळयताय बोटी आयची आमी देगे लायट एकून देगे केन्ना घाली नाय आनी आमगे होकताय धाकल्यो 11 बोटी आय पोस्टाला पोवताय त्यो देखून सारक्यो भायल्या भायर थोडे देगे आमी लायट्यो म्हणून घालताय सारक्यो कंप्लीट 2 बोटी सारक्यो घालिनाय आमगे 5 बोटी आय 3 बोटी सारक्यो भायर येताय 1,500-2,000 मिटराची फाटल्या आयतार साकून राज्यांक अवकाळी पावसान सुरवात केल्ली आसा पडपाक सुरवात केल्ली आसा आनी कंटिन्युअस पडटा फाटली 2 दीस तर धुमाकूळ घाल्लो आसा पावसान अक्षरशः हांगा खूब कडेन उदकय भरिल्लें पूण हाजो जर एकंदरीत परिणाम सगळ्याच सॅक्टराचेर जाल्लो आसा सालसेतीक सगळेच सॅक्टर म्हणजे शेतकारांकय हाजो मार बशिल्लो आसा नुस्तेकार पारंपारीक नुस्तेकार आसा तांकांय मार बशिल्लो आसा टुरिजम इंडस्ट्री आसतली ताकाय मार बशिल्लो आसा अशें सगळ्यांकच मार बशिल्लो आसा शेतांक उदक भरून कुडतरे बाकीचे माकाजान चांदोर हांगा वेगळे सगळे शेतांनी उदक भरून तांची शेतां आड पडिल्ली आसा जी लुवपाक ते आतां शकनात तातूंत कांयच काम करपाक शकनात आनी असोच जर पावस पडलो जाल्यार ती सामकी पिड्यार जातली शेतकारांनी मागणी केल्ली आसा की आमकां जें कंपेन्सेशन आसा तें दिवचें आनी वाडोवन दिवचें कारण जें कंपेन्सेशन मेळटा तें खूब कमीचें आनी तें कांयच फायद्याचें ना त्याच बरोबर नुस्तेकार जे आसात तांकांय ह्या पावसाचो फटको बशिल्लो आसा दर्या रफ जाल्लो आसा दर्या भितर वचना फाटले 8 दीस जाले ह्यो बोटी सगळ्यो तडेक लागिल्ल्यो आसात कोलवा आमी फिशरमॅना कडेन उलयले तांणी सांगलें की फाटले 8 दीस जाले की आमची बोटी भितर वचपाक शकनात कांय नुस्तीं आमकां पडली ना इवन बारीक जर जाळ घालतलो रापण बिपण मारता ती रापण सुद्दां घालपाक मेळना कारण दर्याक करंट चड मारता तांचे मानाय बेकार आसात जवळ जवळ 38 ते 40 बोटी हांगा तडेक लागिल्ले आसात त्याच बरोबर शेक ओनराकय बी हाजो फटको ह्या पावसाचो फटको बशिल्लो आसा ट्युरिस्ट येवपाची कमी जाल्ले आसात वावजड मारता मोठी वारी मारता ताका लागून बिचार येवपाक ट्युरिस्ट सोदनात आनी शेकांक गिरायक ना गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार बोरी पुलाचे दुरुस्तीचे काम सुरू आशिल्ल्यान पुलावेल्यान अवजड वाहनांची येरादारी पुरायपणान बंद केल्या पुलाचे काम जाले उपरांत 2 नोव्हेंबराच्यान पूल अवजड वाहनांची येरादारी खातीर उक्तो जातलो अशी सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या बोरी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम नेटान सुरू आसा मुंबयची संरचना कंपनी हे दुरुस्तीचे काम करता पुलाचे एके वटेन बॅरिंग बसोवपाचे काम पुराय जाला जाल्यार दुसरे वटेन बॅरिंग बसोवपाचे काम सुरू आसा हे काम सध्या सुरू आशिल्ल्यान बोरी पुलावयल्यान अवजड वाहनांची येरादारी बंद केल्या दुरुस्तीचे काम पुराय जाले उपरांत 2 नोव्हेंबराक पूल अवजड वाहनांच्या येरादारी खातीर उक्तो जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती सूत्रांनी दिल्या सेटिंग जो कल डाला किया ना हाँ इधर डाला था और वो साइड में कुछ किया अभी क्या हो गया था पुल को उधर वायरिंग लगा रहा चेंज हो रहा बैरिंग वो साइड में उधर हो गया इधर हो गया इधर हो गया अभी इधर चल रहा है इस साइड में चल रहा है अभी कितना दिन गाड़ी बंद था वो बड़ा गाड़ी हमको अभी पता नहीं ये दोनों साइड में बैरिंग करने के बाद बड़ा गाड़ी जा सकता है और इधर बीच में क्या किया तुम लोग वायरिंग लगाया उसमें हम लोग सेटिंग करके फिर उसको डालें हाँ माइक्रो बैरिंग लगाने के बाद क्या होता है वायरिंग लगाने के बाद वायरिंग इसका था ना जो हाँ खराब था इसका खराब था इसीलिए पुल ऐसा हिल रहा था फिर इसको तोड़ के बैरिंग निकाल उसको तोड़ के निकाले हम लोग निकाल के उसके बाद फिर नया वायरिंग डालें उसमें डाल के उसके बाद फिर सेटिंग लगा करके माइक्रो से लगाइए कितना दिन लगता है बैरिंग लगाने के लिए लग जाता है करीब
एक में लगता है 2 सप्ताह। अभी डे नाइट काम किया, हाँ? डे नाइट काम किया इधर। कौन सा कंपनी काम करता है इसका? सरजना सरजना सरजना। सरजना कंपनी। किधर का वो? ये पे लिखा किधर का? है किधर का वो? सरजना कंपनी। किधर कंपनी उधर? कंपनी है बम्बई का। बॉम्बे का। आमी बरी पुलार आसा ज्या बरेचो पूल जो आसा तो सदांच ह्या दिसांनी चर्चेन आसा. हांगा अशें घडोवन येता की हांगा जे अवजड जी वाहनां आसलेली तांकां हांगा टोटली बंद केल्ली आसा आनी लायट व्हेकल जी आसा ती हांगा चालू आसा. लायट व्हेकलची वाहनां आसा ते चालू आसा आनी जेन्ना पुलाचें काम बंद दवरिता आनी दुसरे दीस परत चालू करतात पयर आशिल्लें पूण तेंचेर काम जावना जालें म्हणून मातसो लेट जालो म्हणून बोवाळ जालो आनी आयज जे पुलाचें काम हांगा चलता एक सायडच्यान पुलाचें बॅरींग मारपाचें लोड बॅरींग मारपाचें काम जाल्लें आसा, दुसरी सायडच्यान चालू आसा आनी हेका 2 तारीख पर्यंत सद्या तरी ह्या पुला वयल्यान अवजड वाहनां जी आसा ती बंद दवरिल्ली आसा. आनी हे जे चेंजीस करपाचे बॅरींग चेंजीस करपाचें जे काम मेळ्ळा ते कंपनी सनरचना म्हणून एक कंपनी आसा भायली बॉम्बेची, त्या कंपनीच्या अंडर हे काम चालू आसा आनी सद्या तरी लायट व्हेकल वयता, बसीस वयता आनी बाकीच्यो ज्यो अवजड वाहनां ती टोटली बंद आसा. 2 तारखेक नंतर अवजड वाहनां जी आसा ती चालू जाता अशी खास सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळ्ळी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बोरयेच्यान एकनाथ खेडेकर. नोकर भरती प्रक्रियेत मराठी विषय वगळिल्ल्यान मराठी मोगींनी वाळपय निशेध केलो. मराठी भाशेक राजभाशेचो दर्जो मेळना तो मेरेन मोगी रावचे ना अशें मराठी मोगींचें म्हणणें. मंगळारा मराठी मोगींनी एकठांय येवन आंदोलन केलें. ह्या आंदोलनात मराठी मोगी व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. मी आपल्याला काही पुराव्यासहित मराठीच का राज्यभाषा झाली पाहिजे आणि मराठी कोकणी बरोबर राज्यभाषा का झाली पाहिजे हे दोन्ही मुद्दे जे आहेत ते थोडे विशद करायचा प्रयत्न काही पुराव्यांच्या आधारावर करणार आहे. आता कोकणीला राज्यभाषेचा दर्जा मिळून बरोबर 13 + 25 बरोबर 38 वर्ष झालेली आहे. 1987 मध्ये कोकणीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला. 38 वर्षानंतर सरकारचा पूर्ण पाठिंबा असून मराठीच्यावर दडपण आणायचा प्रयत्न करून सुद्धा कोकणीचं स्थान अजून गोव्यामध्ये घट्ट होत नाही. कोकणीमध्ये वृत्तपत्र वाचली जात नाहीत. कोकणीमध्ये ठळक अशी साहित्य निर्मिती होत नाही. कोकणीमधून कोणी संत निर्माण होत नाही. कोकणीमधून आध्यात्मिक साहित्य निर्माण होत नाही. याच्यासाठी कोकणीला विरोध नाही, पण कोकणी बरोबर मराठी ही राजभाषा झाली पाहिजे, ज्याच्यामुळं आपलं सांस्कृतिक सामाजिक सगळं जीवन जे आहे ते खऱ्या अर्थानं समृद्ध होणार आहे. त्यातून आपण घडतो आहोत. आजची ग्रंथालय वाचनालय उद्या बंद पडतील ही भीती आहे. ज्ञान मिळण्याचं साधन जी ग्रंथालय आहे त्या ग्रंथालयामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये सरकारने छान एक व्यवस्था केलेली आहे की आपल्याला सर्व प्रकारचे वर्तमानपत्र मासिकं वाचता येतात आणि आपले विचार आपण पक्के करत असतो. आणि जगाचा नियम आहे मातृभाषेतून शिक्षण व्हावं, परंतु 10 वर्षापूर्वी मातृभाषेतून शिक्षण मिळावं म्हणून कोकणी शाळा एका रात्रीमध्ये इंग्रजी शाळा कोकणीत झाल्या आणि दुसऱ्या वर्षावरून गेली 10 वर्षे त्या शाळा कोकणीच्या ऐवजी इंग्रजीतून शिक्षण देत आहेत. आणि नरेंद्र मोदींचं स्वप्न हेच आहे की मातृभाषेतून शिक्षण दिलं जावं. आम्ही पुनश्च सरकारला हेच विनवतोय की ज्या ज्या शाळा अकस्मात इंग्रजी माध्यमाच्या झाल्यात त्या पूर्णपणे एकतर कोकणीमध्ये व्हाव्यात किंवा मराठीमध्ये व्हाव्यात. आम्ही दोन्ही भाषा या भगिनी म्हणून आपण मानतो आहोत. अखंड सत्तरी हा या मराठीच्या बाजूनी आहे आणि अगदी इतिहासाच्या काळापासून मराठीचा बालेकिल्ला म्हणावा तसा मराठीची संस्कृती, मराठी परंपरा, मराठी साहित्य हे सगळं सत्तरी तालुक्यांनी आजपर्यंत प्राणपणाने जपलेलं आहे. आज मराठीवर होणारे अन्याय गेली 40 वर्ष मराठी राजभाषेची चळवळ अव्याहतपणे सुरू आहे आणि त्याला अजूनपर्यंत यश आलेलं नाही. याच व्यासपीठावर इथेच आपणच सगळे काही वर्षापूर्वी मातृभाषेसाठी लढा द्यायला आम्हीच सगळेजण होतो आणि आम्हीच सगळेजण इथे समोरचे सुपातले आणि जात्यातले म्हणतात तशी परिस्थिती होती.
20% दरवाढ केल्या ती फक्त उद्देगांक सर्वसामान्य लोकांक न्ही. आपल्या स्टेटमेंटाचो चुकीचो अर्थ काढलो म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. आपल्या 20% दरवाढीच्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडले उपरांत मंत्र्याक स्पश्टीकरण दिवचें पडलें. पळयात पुराय बातमी. सांजेच्या 5 ते सकाळी 9 मेरेन विजेचो गैरवापर करप्यांक वा लायटीचो कशाय कसो वापर करप्यांक अतिरिक्त 20% कर भरचो पडटलो म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान शुक्रारा सांगिल्ले. आतां ताच्या स्टेटमेंटा वयल्यान बोवाळ पडल्या उपरांत आपणें तशें उलोवंकूच ना म्हणून मंत्री सुदीन सांगता. टायम ऑफ डे ही खूब पोरणी येवजण आसा. सद्याक उद्देगां खातीर ही येवजण लागू केल्या. आपणें सर्वसामान्य लोकांक 20% अतिरिक्त भार सोंसचो पडटलो अशें खंयच म्हणूंक ना. आपल्या स्टेटमेंटाचो चुकीचो अर्थ काडला म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. डे बाय डे डिस्काउंटूय चालू जाता. डिस्काउंट म्हणल्यार ही लायट लोक कमीत कमी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत ते प्रपोजल ऑलरेडी केले. 5 पर्यंत कमीत कमी वापरता ताका 20% डिस्काउंट दिता. लायटीचे खंयचे 9 ते रातचे 9 ते 5 सकाळचे तांकां 20% पर्यंत रिबेट मेळटा. त्या शिवाय जे लोक रातचे लायट वेस्ट करता आनी कितें वापरता दिवे तशेंच दवरता वता तांकां बिटवीन इवनिंग 5 टू सकाळचे पर्यंत 20% एक्स्ट्रा. पूण सर म्हाका सगळे लोक रातचे घरा आसता पळय तेंची चड युजीस रातचीच जाता. दिसांनी कशें कितें मेळत तशी लायट वापरता म्हणून केला तातूंत भरपूर फायदो आसा. 20% डिस्काउंट जो आसा पळय तो एकदम भरपूर. पण आता ह्या दिसांनी गरमी जातली तेन्ना एसी मागीर कितें करप तर तातूंत तुमचें लक्ष येवना. कमीत कमी जे वापरता जो चलता एसी बी सगळे जाता. मातशें तुमी स्टडी करा विचार केलेली. खूब विचार करून 2 वर्सां हांवें एश्युरन्स सिस्टमीक विचार केला आनी त्या नंतर हें सगळें अप्रुवल जालें. पूण लोकांगेर कोणागेर कांयच ना तांकां डिस्काउंट कशें तुमचे इतले प्रश्न आसा पळय तेजे पयलीं तूं कंप्लीट स्टडी कर. हांवें 20% स्मार्ट मिटर चालू जातकीर तांचें हें आसा पूण ताचेर स्टडी करपाक जाय म्हणून सांगलो तुका हांवें हो कार्ड व्हिडियो आनी पळय ताचेर स्टडी करपाक जाय. तुमी स्टडी करा म्हणून सांगला हांवें तुमकां. तुमी स्टडी करा म्हणून सांगला. आनी स्मार्ट मिटर आमचे डिसेंबराच्यान चालू जातले म्हणून सांगला. केन्ना कंप्लीट जाता स्मार्ट मिटराच्या स्मार्ट मिटरा वयल्यान आयला. तूं खंय तरी गडबड करपाक सोदता आजूय परत गडबड करपाक सोदता. सो नाका आशिल्ले प्रश्न विचारनाका. हांवें सगळी क्लॅरिफिकेशन तुमकां दिल्ल्या. सगळे आशिल्ले म्हाकाय खबर आसा आनी हांव कितें उलयना तेंय म्हाका खबर आसा. सर्वसामान्य लोकांक 20% दरवाडीचो शॉक दिवपाचो निर्णय एका सप्तका भितर फाटीं घेयना जाल्यार गोंयभर आशिल्ल्या वीज खात्याच्या ऑफिसांनी वचून आमी बोवाळ घालतले म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान शिटकावणी दिल्या. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान केल्ल्या 20% वीज दर वाडीच्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्याक घेराव घालून जाब विचारलो. जे ढवळीकरान स्टेटमेंट केलो की तुमकां जी इलेक्ट्रिसिटी तुमी कंज्यूम पळय करतले एक्स्ट्रा ताजेर आमी 20% लायतले. ते कंज्यूम करता तो मिटर ओनली स्मार्ट मिटर कॅन शो. सो दीस शोज दॅट द स्मार्ट मिटर वीच इज येट टू कम वीच इज इन बॅक डोर इज अ तलवार ऑन गोंयकार्स हेड. आमी कशाच पद्दतीन हे 20% हायक फॉर डोमेस्टीक कन्जम्पशन जावपाक दिवचे ना. ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की सांजचे म्हणलें आपूण काडटा. आमी तरी मुखार वचून 1 आठवड्याचो ताका टायम दिता. जर तर एका आठवड्यान जर तर तें येना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयभर प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिसान आमकां थंय आज वचून बोवाळ घालून प्रत्येक गोंयकाराक जागृत करचें पडटलें. गोंयकारांक आमचे लायटीचें बील खूब वाडपाचें आसा आनी ताचें कारण म्हळ्यार एक तर गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग 500 crores प्लस सगळ्याचे नवे मिटर घालपाक. 7.5 लाख गोंयभर नवे मिटर घालपाची हो एक प्रोजेक्ट काडिल्लो आसा आनी तो एका कंपनीक वचपाचो आसा. तो कंपनीचो मालक कोण, त्या कंपनीच्या मालका कडेन ह्या मिनिस्टराचें रिलेशन कितें तें आमकां खबर ना. ते मिडियान विचारचें आनी गोंयकारांनी विचारचें. सो हो एक पयली कॉस्ट आसा 500 कोटी. आनी तो कॉस्ट जशें आतां कोणूय आपली लायटीची बिलां उगडून पळयात
तुम्ही जे कन्झम्पशन केला ताचे 1,000 रुपया बील आसतले, पूण तातूंत मागीर कसले कसले चार्ज घालून पळय आनीक 800 रुपया 1,000 रुपया ऍड जाता न्ही, तातूंत हो स्मार्ट मिटर सरचार्ज म्हणून तुमकां तुमचेर घालपाचें आसा. हे जे 500 कोटी घेतला ते कळ्ळें न्ही. सो दॅट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंडली व्हडलो प्रॉब्लम म्हळ्यार हे जे नवे मिटर घालपाचे आसा ते डिसेंबरांच्यान, दोज आर कॉल्ड स्मार्ट मिटर्स. हातूंच्यान टायम ऑफ डे टॅरिफ बिलींग जातलें. टायम ऑफ डे म्हळ्यार 24 वरां विल बी डिवायडेड इंटू 3 स्लॅब्स. एक म्हळ्यार सकाळचे 9 ते सांजचे 5, दुसरो म्हळ्यार सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत, आणि तिसरो म्हळ्यार रातचो 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत. इन दीस 3 स्लॅब्स. आणि ह्या तिनूय स्लॅबाक वेगळ्यो वेगळ्यो रेटी आसतल्यो. आणि जशें आमी काल प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलां, ज्या वेळार सामान्य मनीस सगळ्यांत चड कन्झम्पशन करता त्या वेळार रेट सगळ्यांक हाय. सो not only has the electricity department and Bharatiya Janata Party government of Goa increased the rates, म्हणजे जी टॅरिफ असता पळय युनिट पर रेट किंवा पर युनिट रेट असता ती वाडयल्याच, पूण ताज्या वयर 20% एक्स्ट्रा चार्ज करतले ड्युरिंग द टायम वेर यू कन्झ्युम द मोस्ट. सो आमी हे सगळे फायंड आउट करपाक गेल्ले, आणि डिपार्टमेंट आमकां सांगतात की एक्चुअली तुमचे बिल कमी जातले म्हणटा. वी हॅव नो रिझन टू बिलीव दिस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हजे घर येवजण फक्त भायल्या लोकां खातीर आसा. ह्या येवजणेचो गोंयकारांक कसलोच फायदो ना असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाईन केला. पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत विजय उलयलो. सरकार म्हजे घर येवजणेचे दिसान दीस प्रदर्शन करता, पूण म्हजे घर येवजण ही फकत भायल्या लोकां खातीरूच आसा. हाचो गोंयकारांक कसलोच फायदो ना असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाईन केला. तशेंच सर्गेस्त मंत्री रवी नायकान गोंयच्या शेतकारां खातीर जायत्यो पॉलिसी हाडल्यात. फाटले 4 दीस सेगीत पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून शेतकारांचे जाल्ले लुकसाण भरपाय म्हूण म्हजे शेत येवजण हाडल्यारूच मंत्री रवी नायकाच्या आत्म्याक शांती मेळटली अशें विजयाचें म्हणणें. तशेंच गोवा फॉरवर्ड, आप, RGP आनी काँग्रेसीन म्हजे घर येवजणेक विरोध केल्लो. तांकां कितें तें शिकोवचें पडटलें अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हजे घर येवजणेच्या शुभारंभा वेळार केल्लें. हे विशीं कागाळ करपा खातीर आतां आमदार विजय सरदेसाय आणि विरेश बोरकार राज्यपालाक वचून मेळटले. मंत्री वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक म्हजे घराचे प्रोग्रामाक सगळ्या कडेन ते फॉर्म वाटपाक भोंवता, आनी चड करून जे लोक बेनिफिशरीज आसात, जे बिगर गोमंतकी आहात, म्हळ्यार गोंयकार न्ही, तांकां सांगता, एक प्रश्न करता जो तुमचे मिडिया हाजेर म्हळ्यार सोशल मिडियाचेर बी हांवें पळयलां. तुमचे रेग्युलरायझेशन जावंक कोण नासलो, तुमचेर कोंत्र कोण आशिल्ले? रेव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले, अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता. ही नांवां घेवप म्हणल्यार कितें? बेसिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक, म्हणल्यार जे नॉन गोवन आसा, तांकां मुखेलमंत्री इन्सायट करता. कित्याचेर इन्सायट करता तो? ऑन आवर स्टँड, द MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जंय आमकां प्रिविलेज आहा. आमकां प्रिविलेज आसता थंय, आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता. ही लोकशाय. तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना. फाल्यां तो म्हणटा, इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांचे रामा काणकोणकार करा म्हणून, दोडाय हांकां धरून रस्त्यार. सो बेसिकली दीस इज अ इन्स्टिगेशन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट द ओपोजिशन. आनी हांव ह्या नव्या गव्हर्नराक अजून मेळूंक ना, पूण म्हाका दिसता ह्या कारणां खातीर वचचें पडटलें ताजे मदें. कित्याक हें सारकें न्ही. दिस इज अ क्लियर कट मेसेज दॅट इज ट्रायंग टू से, नॉट ओन्ली क्रिएटिंग अ वोट बँक, बट इज इन्स्टिगेटिंग दॅट वोट बँक अगेन्स्ट द ओपोजिशन. अशें जावंकूच शकना. गोंयची शेतां सगळीं बुडलीं. पावस खंयचो ऑक्टोबर, एंड ऑक्टोबरान पावस कोणें आयकूंकूच नाशिल्लो. जेन्ना हार्वेस्ट करपाक आमी तयारी करतात, तर सगळीं शेतां पडल्यात न्ही. सगळ्या शेतकारांक लॉस जाल्लें आहा. आज गोंयांत एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना. रवी नाईक जर आशिल्लो जाल्यार तो इमिजिएट पॅकेज डिक्लेअर करपाचो. आनी म्हाका दिसता रवी नायकाक खरी श्रद्धांजली म्हणटा ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मंत्री आपूण जितो आसा म्हणटा आनी दाखोवप. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
भटक्या सुण्यांचे वाशिनीकरण आणि नसबंदी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान ऑगस्टाक आदेश जारी केल्लो. मात पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आनी दिल्ली महानगरपालिका सोडली जाल्यार हेर राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी आदेशाक पाळो दिवंक ना. तशेंच भटक्या सुण्या विशीं कितें पावलां उबारलीं हे विशीं प्रतिज्ञापत्र सादर करूंक नाशिल्ल्यान राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक सर्वोच्च न्यायालयान समन्स धाडला. 3 नोव्हेंबराक जावपी सुनावणेक हजर रावन प्रतिज्ञापत्र कित्याक सादर करूं ना ते स्पश्ट करचे म्हणून निर्देश दिल्यात. पुराय देशातल्या भटक्या सुण्यांचे वाशिनीकरण आणि तांचे नसबंदी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान ऑगस्ट म्हयन्यांत आदेश जारी केल्लो. मात ह्या आदेशाक जाणी पाळो दिवंक ना आनी भटक्या सुण्या विशीं कितें पावलां उबारली हे विशीं प्रतिज्ञापत्र सादर करूंक नाशिल्ल्यान पश्चिम बंगाल आनी तेलंगणा सोडून गोंया सयत हेर राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक सर्वोच्च न्यायालयान समन्स धाडल्यात. देशात सुण्यांनी घास काडपाच्यो घडणुको सुरूच आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाचें म्हणणें. हे विशींची फुडली सुनावणी फुडल्या सोमारा म्हळ्यार 3 नोव्हेंबराक जातली खंय. सगळ्या मुखेल सचिवांनी ह्या सुनावणेक हजर रावचे अशें खंडपीठान कळीत केला. फकत पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्ली महानगरपालिकेन प्रतिज्ञापत्रां दाखल केल्यात अशें न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि NV अंजारिया हांच्या खंडपीठान नमूद केला. देखून राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांक फुडल्या सोमारा जावपी सुनावणेक हजर रावून प्रतिज्ञापत्रां कित्याक दाखल करूना ते स्पश्ट करचे म्हणून निर्देश दिल्यात. हे विशीं राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांक नोटीसी जारी केल्यात खंय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुंगूल गँगवॉर प्रकरणा उपरांत दक्षिण गोंयांत गस्त आनी नाकाबंदी वाडयल्या. फारपेट करपी हिस्ट्री शिटरांचेर नदर दवरून आसा अशें दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी सांगलें. तशेंच संवेदनशील वाठार आनी कायदो सुवेवस्था इबाडपाचो यत्न करपी गुन्यांवकारांचेर बारीकसाणेन नदर दवरून आसात अशें टिकम सिंग वर्मा सांगता. दक्षिण गोंयांत अशा तरेच्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाचे खातीर गरजेची पावलां उबारल्यात अशें पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी सांगलें. 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिसमें कि कई हिस्ट्री शीटर्स का नाम आया था, चाहे वो फतौड़ा का इंसिडेंट हो जिसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस हुआ था. उससे पहले और उसके बाद से हमने काफ़ी इंटेंसिव एक्शन इसमें चलाया. हिस्ट्री शीटर्स को रेगुलरली चेक करते हुए पेट्रोलिंग और नाकाबंदी हमने बहुत बढ़ाई. तो उससे अभी फ़िलहाल ये देखने के लिए मिल रहा है कि अभी जैसे इंसिडेंट्स कम हैं और हमारा आगे भी यही कोशिश रहेगी कि ये इंसिडेंट्स ऐसे ना हों और ऐसे कोई भी मिसक्रिएंट्स हैं जो कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसी जगह पर जाकर बैठते हैं या कुछ और दिक्कतें देते हैं लोकल्स को या आपस में ही कुछ राइवलरी करके लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उनके अगेंस्ट हमारा एक्शन जारी है और आगे भी चलता रहेगा. तो आगे भी आप देखेंगे इंटेंसिव एक्शन इसमें और होपफुली ऐसे इंसिडेंट्स आगे रिपीट ना हो. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.